आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार, कारवार न्यूज कोंकणी चॅनलाक ह्या आयच्या आजा संडेक तुम सगळो का स्वागत। आणि आजा आज तो आमगेर स्टुडिओ तुम्ही येयले आसात, तुमकां बी आमगेर स्वागत। नमस्कार। हा सगळ्याक नमस्कार करता हिंगा कित्याक काय म्हटल्यार कारवारचे आणि कारवार कोंकणी ह्या भाशेचे अभिमानी लोकांक आणि ह्या भाशेच्या लोकांक सगळ्याक नमस्कार करता। कित्याक सांगा म्हाका बी उमेद अशी आठवड्या एक पटी येवन घेवन तुमकां मेळचे, तुमचे कडेन उलयचे म्हण म्हाका तुमी पळयतात, म्हाका तुमकां पळोवन मेळ्ळें म्हण हें एक बेजार दिसता। हय, आतां ह्या प्रोग्रामाक आज आमचे बरो आसा गजानन नायक, हय व्हड कलाकार मनीस आणि कारवारचे नाटक संघाचे तेमी एक अध्यक्ष आसात। हय, तेमी आज आमी बरा म्हटल्यार म्हाका तेमी आपोवन हाडून तेमी आज मागेले ते कितें प्रश्नाचे उत्तराचे तेमी करते आसात हो प्रोग्राम। बाबा तूं सुरू करू, हरकत ना। सुरू करता म्हणल्यार पयलीं कितें काय म्हळ्यार आजा आमकां भरपूर प्रश्न येयले आसा हिंगा, खूप प्रश्न येयले आसा, पण ते सगळे प्रश्नाक आमकां उत्तर दिवूंक समय हे टायमाचो आमकां अभाव आसा। हा म्हटल्यार भरपूर प्रश्न येतात, भरपूर प्रश्न 200 वयर येयले आसा आज। अरे बाबा, तस म्हण आज आमी खाली 16 प्रश्न इचून घेवन तेमकां उत्तर दिवचें केला। हय, बरें केलें, इचून घेयला, आसून उडयल्या बाकीच पण वयता आशिल्ली। हय कणी, हय हय। आता प्रश्न विचारू सुरू करू, हरकत ना। हा तूं बरोबर आसा, तूं सांगचें बी कित्याक काय म्हटल्यार खूब प्रश्न येयले आसा। सगळी प्रश्न एकच खेपे घेवूं गेल्यार आमगेलो हो प्रोग्राम कितलो व्हड जातलो, 4 दिसात जातलो। पण आणि तेमगेले प्रश्न बी आमी दुसऱ्या एपिसोडात घालतले आमी, सोडनात कित्याक तेमी आशेन उरता न्ही। हय बरोबर, सुरू करू। हय सुरू करा, प्रश्न हात घाला। हे बघ, देविता नायक, पणजी, गोवा, 8वी शिकते, ल्हानपोर। दाल्ले सोर पितात कित्याक तेमकां टेन्शन आसा, आनी बायलांक बी टेन्शन आसा, तेमी कित्याक सोर पिनात ते विचारला। दाल्ले टेन्शन आसा म्हूण सोर पितात, बायलाक बी टेन्शन उरता, तेमी कित्याक सोर पिनात? दाल्ल्याक टेन्शन उरता म्हणून सोर पिनात। कोण टेन्शना सोर पिता म्हाका सांगा? टेन्शन हे सगळ्या निमित्त हे निमित्याकच निमित्त मेळ्ळ्या पुरो। आज हिंग जात्रा खंय म्हूण सोर पिले, ती जात्रा आज ह्या पटी कोरोना पांयान उरली खंय त्या टेन्शनान म्हणून पिले। कोण दाल्लो बी टेन्शनान सोर पिना, घरा कडेन दाखोवन दिवकूच टेन्शन म्हणटा, उमजीक सोर पिता। म्हाका सांगा खंयच्या दाल्ल्यान टेन्शनान सोर पिल्लो आसा? आणि बायलाक टेन्शन जाल्यार सोर पिना म्हण सांगलें तेणें बायेन। बाये कडेन उलयचीच गोश्ट न्ही, थोडे बायला बी गपचीप पिता रे, ते आमकां खबर ना। म्हाका बी खबर ना म्हण हांवें आयकलां। लोक कोणी बी खंयचो दाल्लो बी टेन्शनाक केन्ना सोर पिना, खाली मजेक पिता, ताका टेन्शन म्हणचे निमित्त। हा टेन्शन म्हण सोर पिता तेमी, सोर पिव एक निमित्त जाय तांकां। अशें सांगत आसतना कित्याक पिल रे, म्हाका टेन्शन रे आज म्हणून। अजिबात टेन्शनान सोर पिनतो, सोर पिल्यानंतर टेन्शन वयता ना। ताप येयल्या नंतर तो औषध घेता, ताप वयता। टेन्शन जालें म्हणून सोर पिल्यार टेन्शन वयता ना, उलट आनी वाडता। कळ्ळें बाये? तुवें विचारील प्रश्नाक उत्तर हे, सोरो कोण टेन्शनाक पिनात, मजेक पितात, खाली दाखोवन दितात टेन्शन म्हणून घेवन, इतलेंच। तुमगेल्या घरात खबर ना म्हाका, म्हण तशें उरल्यार तांकां सांगू हरकत ना। तुवें उरू ते हय, देविता नायक तुमकां कळटलें न्ही, आजाले उत्तर तुमकां दिल्लें आसा। हय हय तेच म्हणटा। आज दुसरे प्रश्न, हा विचारा। गुरुदत्त नायक, कठीण कोण, सुंकेरचो। हा सुंकेरी। आजा आजेल नांव कित का खंय? कोणाल्या? तूं आजो म्हणलं तर तुगेले बायलेल उरतलो म्हण जाल्ला मागेले। हय, तूं आजो म्हणलं तर ती आजी न्ही, कितें जालां आजा? मन बंद येत रे बाबा, तूं पटक कन्न आजेल नांवाचेर हात घाल, कोण विचारले ते? गुरुदत्त नायक, कठीण कोण, सुंकेरचो। आजेल नांव अम्मा। दुसरे प्रश्न विचार। जालें कितें? कोणाक न्ही अशें तुमी एकदम तोंडाचेर एकदम दुख्ख येयलें आसा कितें? दुख्ख न्ही ते, खुशी। म्हाका कटकट करूं कोण ना म्हण। ओहो, तशें म्हण। अंब मागेल बायलेल नांव तुका आतां आजी, म्हाका आजा म्हणटा आजेल नांव अंबा। अंब वयर आसा। दुसरो प्रश्न विचार। आता हो प्रश्न आजा त्या मनात दुःख पयस दवरून घेवन आता तिसरे प्रश्न वच्चे आमी।
तिसरे प्रश्न वच्चे आहे अमरनायक होसाळी हो साळी हां हे मी मुंबई रावतात हा. हिंदीन बरयला तेमी आता हांव कोंकण्यात तुमकां विचारता हां हां कारवारचे लोक हां फक्त नुस्त्या बद्दल उलयते रावतात मार्केटात आज किती येईल नुस्त्या किती येयले हा. आज किती हाडलात काय ना रे बारीक म्हटल्यार बाकीचे खंयचे ते समाजा बद्दल खंयचे उलयना तेमी फक्त नुस्त्या बद्दल दुसरे समाजा बद्दल काही उलयना कित्याक त्यांनी विचारला अमर नाईक बाबा आता पहिलेच ना पहिले काळ असे उरतले तू मुंबईच्या अनेक पटी कारवारात येऊन पळय आता ते पहिलेच आम उलयनात आता किती उलयता खबर तर सद्याक 2 वर्स जाले आज कारवारात कितले केस जाल खंय कोरोनाचे नुस्त्या बद्दल आता कोण विचारनात नुस्त्या बद्दल उलेच दिवस गेले आता सगळं घराकडे नुस्त्या येऊन पावतात मार्केटात कोण वचनात कोरोना केस कितले जाल खंय तेमगेल वाड्यार हे जाल खंय न्ही हय तेगेल तो हो वायट जाल खंय न्ही हे सोडले शिवाय आजकाल आता ते पहिलेच आमके नुस्त्या बद्दल उलयना आनी आता कारवारकार पहिलेच आमके ना समाजा बद्दल बी तेमकां बी काळजी आसा आनी तेमी बी काळजी करूं लागलात हय हां कोणी चालते अमर नाईक होसाळी हां बाबा पहिलेच ना आता सगळे जाण सुदारलात नुस्त्या बद्दल उलेच पुरा बंदूच जावन गेला आता तू यो म्हाका दिसता तू कोरोनाचे लॉकडावन जाले नंतर सद्या येयला उरतलो एक दीस येऊ मेळूं जाता तुमकां बी तुमकां देव बरो करूं आनी बरें करून तुमी येया हां इतलेंच अमर नाईक तुम्ही मुंबई उलतर की आजाले प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही मेळील उरतले समाधान घेया आता दुसरेचे पवन नाईक उळगा त्याने किती म्हणलं खबर असतं तुमका आजा सगळ्याला म्हातार जाल्यानंतर केस पिकतात एकल्याला केस पिकनात खंय कोणाले त्याने म्हटला सगळ्याले म्हातार जाल्यानंतर केस पिकतात एकल्यालेच पिकनात हय प्रश्न बरो आसा म्हटल्यार प्रश्न बरो आसा खड्ड्याल कशें करून पिकतले केस ना आशिल्ले म्हण टकल्याले टकल्याले बरोबर बरोबर तुम्ही चिटबीला फातरगाने फिरेल फिरेलो अरे केस नाशिल्लेच केस पिकतले कशें करून हय ते बी खरें आसा तुका बी कळटले मुखार विचार रेश्मा रेड्डी हुबळीची रेश्मा रेड्डी हुबळीच्यान हय कितें विचारला समुद्राचे उदक हां खारे उरता म्हटल्यार काटूक हय भाईच उदक कित्याक गोड उरता साये म्हणटा आमगेले ह्या गोड साय उरता बरोबर समुद्रा उदक कित्याक काटू खारी उरता हय आनी भाई उदक कित्याक गोड उरता रेश्मा रेड्डीन म्हटला समुद्रा दिसा कितले लोक न्हांवता रे तेमी कितें करता काय करता कोणाक कळण येता न्हांव गेले भाईत कोणी न्हांवता तो उतरन ओहो त्या वाटेन पावलो तुमी तेजेन खार जात उरतले भाईत कोण उडी बांद न्हावना भाईत कोण उडी बांधना न्ही समुद्रात खूप लोक समुद्रात भरपूर लोक न्हांवतात आनी ते कितें करता काय करता कोणाक तेजेन खारे जाल उरता म्हणून उदक सांगू शकना रेड्डी ऐकया उत्तर बरें आसा तुमगेले हां तेच म्हणटा उत्तर बरें आसा हे नंबर 6 हां मनोज कीर्तनी आडनाव बरें आसा कीर्तनी सध्या कुवेट उरता तेमी हरकत ना बाबा येत असताना खजुरा पाकिट हाडू विचार नाका हय सांग बरें ते हाय पयलो रस्तो पुराय डांबराचे उरता कितें डांबराचे आतां पुराय सिमेंटाचे करतात आतां तो कितें म्हणटा काय म्हटल्यार डांबर भारक काय सिमेंट भारक काय म्हण तो म्हणटा मनोज कीर्तनी तशें न्ही ते पहिले रस्तो डांबरात उरतालो आनी काळो उरतालो हय डांबर काळो काळो हय आनी टायर कशे उरताले टायर काळे आतां टायराक बी पेंट मारूं लागलात हय टायर काळे येवन घेवन आनी रस्तो जर तर गोरो उरत टायरा बेजार दिसतले जांग कोण म्हण पयले आशिल्ले टायर काळे उरलो रस्तो धंव उरलो टायरा बेजार दिस आपूण काळो जावं कोण हेजेर कित्याक फिरचे म्हण घेवन तशें म्हण पयलीं काळोच रस्तो करतालो आतां टायराक धवो पेंट मारतात तांबडे पेंट मारतात कितकेत कलर करतात हां तशें म्हण सिमेंटा रस्तो करतात दोगी लोक समाज जावन वचूं म्हण लोकांक बेजार ना न्ही दोगांक टायर बी खूश आनी रस्तो बी खूश आजा खरो हा उत्तर तू गेले खरे हा हय न्ही पटले न्ही तुका पटले न्ही पटले म्हाका पटले सांगले की पटू जाय पटले पटले जाल्यार सांगूक मजा ना ताका हय हे 7वे प्रश्न आसा आरुषी पंगम वास्को गोवा आरुषी पंगम वास्को गोवा हेणे इतलो सुंदर प्रश्न विचारला चंद्र पृथ्वी फाटल्यान गोल गोल फिरता चंद्र पृथ्वी फाटल्यान गोल गोल फिरता बाकीच्या ग्रहा फाटल्यान कित्याक फिरना चंद्र पृथ्वी फाटल्यान गोल गोल फिरता गोल बाकी ग्रहा फाटल्यान कित्याक फिरना
चंद्र हे कोण हो कोण सांग पुरलिंग दाल्लो हय पुल्लिंग पुरलिंग पुल्लिंग आणि पृथ्वी स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग दाल्लो कोणा फाटल्यान फिरतलो जास्तीत जास्त बरोबर न्ही बरोबर. तशें म्हण चंद्र हो दाल्लो बायला फाटल्यान फिरता बाकीच ग्रहा फाटल्यान ते दाल्ले नॅपच्यून प्लुटो हे आसा पळय ते परत दाल्ले न्ही तेंच्या फाटल्यान कित्याक म्हण फिरतलो आजा ॲक्च्युली तुम्ही ह्या काळात जन्मा येऊच आशिल्ले आणि इतलें तुमगेलें शार्प उरता येयलें मायंड तुम्ही इथं जाऊन येऊन इतलें सुंदर तुम्ही उत्तर दिता म्हणलं तर तर दिवची ओढ न्ही रे तेणे विचारते प्रश्नाक आमी कित करत सांग गुंडोन उडयचे गुंडोन उडयचे कित्याक म्हणल्यार एक हे आमगेल फकांड फकांडा 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 हे हो आमगेलो प्रोग्रामच प्रोग्रामच एक मजेचो मजे करूकच हो प्रोग्राम दवरलात हाय. पण हेजेन कोणाक मनाक बेजार करून घेऊ सारखे मनाक दुःख करून घेऊ सारखे ना मना लावून घेऊ सारखे केन्ना केन्नात आमी आनी तस करून केल्यार आमी तेतून चूक मागता तुमकां तशें कितें मना बेजार दिशेल उरल्या हे खाली मजेक चार लोक हांसू हा आमचे पांयान तरी चार लोक हांसू कित्याक घरा खंयचे टेन्शना त्या टेन्शना लोक पश्चातापात बेजारातच रावतात हेजेन एक तुमच्या तोंडाचेर एक हांसणे जर तर तुमी हांसले मिशातच तरी हांसले म्हाका मिशी लायलेत म्हाका समाधान अशें बरोबर कित्याक आयतारा एक पटीन ते आयतारा एक आयतारा रज उरत न्ही दुःखाक बी रज घाला तुमी त्या दिवस दुःखाक बी रज घाला आयताराक आणि दुःखाक बी आजाले रज. प्रश्नाचे उत्तर ऐकया आणि मन खुश करा खुश करून घेया हो विफुल नायक काणकोण गोवा तो आजा म्हणलो तुमकां म्हणलो तो आजा हा म्हाका हय लोक गांधी जयंती दिवस मात्र स्वच्छता करता काय म्हणजे गांधी जयंती येईल तशें हे पान उठयलेशें ते पान उठयलेशें येवन पंगड घालून येवन स्वच्छता करतात बरोबर बाकीच दिवसा कित्याक हे मी सगळो पंगड बांधून येवन स्वच्छता करनात म्हण तेणें विचारलें तुमकां बाकी दिसा कित्याक करना सांग कित्याक सांगा बाकीच दिसा जर तर तुवें स्वच्छत पुरा करून घेवन दवरलो गांधी जयंती करतले कितें तुमी म्हटल्यार बाकी बाकी दिसा दिवस जर तर सगळे स्वच्छच उरले गांधी जयंती दिवस कितें काडटलो कचरो खंयच्यान काडटलो गांधी दिवसासाठी गांधी जयंती खातीर बाकी दिसा करनात कित्याक तुमकां गांधी जयंती दिवस मात येवन घेवन कचरो काडून घेवन फोटो मारून घेवन पेपरार घालनाका फुल लायक कळ्ळें तुमकां तेजे खातीर करतात आनी कित्या खातीर न्ही हे पळय दुसरेचे नवे प्रश्न ज्ञानदीप देसाईवाडा मुडगेरी ज्ञान बरो उरता ज्ञानदीप ज्ञानाचे ते ज्ञानात उजवाड हो तो दीपच उजवाड तुमचे घायल तेणे ऐकया हिंगा अळबी वेज काय नॉन वेज का हे तुमगेल तेगेल प्रश्न म्हणल्यार अळबी हय शाकाहारी काय मांसाहारी का म्हण हा शिवराकी काय शिवराकी काय मांसाहारी का म्हण अळबी अळबी हय तेतूच कितें आसा कितें गाळण्या घायल्या मांसाहारी गाळण्या घान जाल्यार शिवराक म्हणटा तेजो अळंब्याक तिसरे बिसरे कितें घायले मांसाहारी ना जाल्यार तेजी कितें म्हणटा तूं आजकाल ताती सुद्दां तुमी शाकाहारी म्हणटा मरे हय खंयची एक व्हिडिओ झाडां जाल्ले दिशिल्ली न्ही तसं म्हणटे झाडां ताती जाल्ले आमगेल कोंबेक जाता तुमी सांगा मागीर हे तुगेले अळंब्यात गाळण्या घायले मांसाहारी ना जाल्यार तुगेले शिवराकी शाकाहारी हय ज्ञानदीप आजाले हांव कित्याक हे असले कित्या प्रश्न लोक पोराल तकलेत विचार कशे येता पळय तूं सांगा खरें हे तेमकां सांग कित्याक शाबाशगिरी दिवं सारकी एक प्रश्न तेमगेल तकलेत येता खंयच्यान हय पयर हे गेल वैकुंठाल ना तूं वैकुंठ हो आमगेल गडावल गडावयलो हॉटेल का तो तेगेल ना तूं धांवन येयलो बरो व्हड आसता धांवन येयलो आजा पॅड घे म्हूण लाल म्हाका हांवें घे पॅड काण घेवन घेयलो तरी की म्हाका गोडे जास्त न्ही हांवें तरी की येयलो तुकडो काण घेवन खायलो हांवें म्हळें बाबा पॅड कित्याक दिले पता काय चाललें आजा हांव मॅट्रिका पास जालो म्हणल्यार म्हाका हाय पता म्हाका बी बरें दिसलें मॅट्रिका पास जाल्लें हरकत ना देव बरो कर तुका मागीर मुखार कितें करतले रे काय म्हणलें मुखार कितें हांव डॉक्टर जावन घेवन कोरोनाचे नाश करतले म्हणल्यार म्हाका कोरोनाचे ह्या कोरोनाचो नाश करतलो म्हणून हांवें म्हणलें तशें उलयनाक पता ते कोरोना आशिल्ल्याक तूं मॅट्रिका पास जाला म्हणलें म्हणल्यार तो मॅट्रिका पास जावंक पोर न्ही तो ताका अजून एबीसीडी सामा कळना तो कित्याक कोरोना पळय एग्जाम केला परीक्षा नासतना पास आनी हो व्हड जावन डॉक्टर जावन कोरोनाचे नाश करतले खंय हेणी कोरोनाचे फोटो लावन पुजा करूं हरकत ना कोरोनाचे आनी कितें हा ते जालें म्हाका तशेंच एकलो म्हाका विचार लागलो कोण हो रे आमगेलो पाड घालात याद तूं मागीर याद येईल तें सांगता तूं प्रश्न हे धावे प्रश्न विचारता ते नंतर याज करून घ्या मात्र सांगता सनत टोणके बावळ टोणके बावळ बावळ कितें विचारता ते सांगचें म्हटल्यार म्हाका बी आस येता कित्याक आजा आतांच पोरा कित्याक दाडी वाडयतात आनी धिंबेर पिंदील पॅन्ट कित्याक घालून फिरतात का म्हण
आताच पोरं दाढी कित्या वाडयता हय आणि पिंदील पिंदील पॅन्ट पॅन्ट कित्याक घालतात? कित्याक घालता का म्हणून कोण सांगता पोरं दाढी वाडयता म्हणून हं? कोण सांगता आजकालची पोरं दाढी वाडयता म्हणून दाढी वाढे ना तुम्ही तेमी का वाडयतात आपूणच वाडत नाही ती दाढी वाडूक तेमी की सरकार सारे मारता ताका ना ना ना. हा हा शेणा साऱ्यान घालतात दाढी वाडता आणि पॅन्ट पिंदील घालता म्हणून कोण सांगता हं. पिंतात कोण पिंतात एक कंपनीतल्यान पिंतात पिंतात ना जाल्यार हेमी पिंतात हे मी पिंदून घेतात हय हा. पिंदील तेमी घालनात पहिले पिंदील उडतात सलग टोणके हे सगळं कर तुम्हीच काही ते मी आपोआप जाल्ले नाही हे नाही टोणकेन नी तेमी पोरां ते मी घालतात पोरां. तेच म्हणटा मी दाढी- टोणके सांगला हा 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 हा. आता 11वे प्रश्न हा वैभव एम नाईक मधेवाडा केरवडी काय हा केरवडी नाही त्यावडच्यान हाय हाय तेमगेले एक ब्रिज करून जाऊ जाय रे हाय आणि 2-3 गाली जावचे आहात हाय हा हाय जाल्या पुरो बेगी आमगे लोक हम्म चढ जाल्यार पेडे वाटतात हम्म चेडू जाल्यार कित्याक जिलोबी वाटतात तेगेल प्रश्न ताका तुम्ही उत्तर दिया प्रश्न बरो आसा बरो आसा प्रश्न बरो आसा आमगेल लोक म्हणले तेणी नाही आमगेल म्हणटा, लोक हा, सगळे आमगेल मेळले, लोक सगळे सगळे मेळले, लोक त्या आमगेल बडे तेमगेल एकच घरचे नाही हा हा सगळे लोक सगळे लोक हाय हा सगळे लोक किती हा सांगतो का चेडे चढ झाले की पॅड वाटतात हाय. चढ झालो हा ते पॅड वाटले की मोकळे हाय. त्याका वोट झाले की तशी न्ही चेडू जाल्या नंतर आवय बाप्पा की एक जबाबदारी म्हणली उरता आओ हय ते पुरा ते चेडवा फाटल्यान घुवन त्या चेडवान आमकां पुरा आवय बापाय फिरोवन लास्ट एक पॉयंटाचेर येवन पावता म्हटल्यार जिलेबी कशी गुंडोवन एक कडेन येवन पावता पळय लास्ट चेडवा लग्न करता म्हटल्यार ती लास्ट पॉयंटार येवन पावता तशी म्हण जिलेबी आणि चड हो पॅडो चडो हो पेडो हाय. जिलोबी पुराय हा, बापाय गुंडोर. त्रास खाण ना त्रास अशी न्ही बापायन त्याच्या फाटल्यान फिरची पडटा म्हटल्यार जबाबदारी घेवची पडटा धान धन होड व्होट जात म्हटल्यार लग्न जाता. लग्न जात म्हटल्यार तशें म्हणून ते जिलेबी बरोबर आसा आज्या हाय. हे उत्तर सुंदर आवडले उत्तर म्हाका बी आवडले आणि तेका बी आवडील उरतले हाय. वैभव नायकाक आता 12वे प्रश्न श्यामल शरद बांदेकर मुंबई उरता तेमी नोकरी आशिल्ल चेडू जो लग्न करून दुसरे कडेन दितात हय तेमके येईल पगार घवागेर दिवच काय तेका जन्म दिला त्या बाप्पागेर दिवच का म्हणून तेणे विचारला प्रश्न पगार हा हा नोकरी आशिल्ल चेडवान लग्न जाले लग्न जाले त्याका ते तेगेलो तो पगार येते उरतो कामा आशिल्ले कडेन हो, हय. ते घवा दिवचे का आवय बापाय दिवचे हाय परिस्थितीचेर अवलंबून रावत रे म्हणल्यार घवाल परिस्थिती जर तर बरी उरली हाय घवागेर दिवू जा म्हणना हा आणि घवाल परिस्थिती बरो आसा गो कामा धंद्यावून घेवन बरो आसा तेन्ना आवय बापायन त्रास काडून ताका लग्न केलें उरत न्ही रे ताका तितलें पोशील उरत न्ही रे ताका शिक्षण दिलें उरत न्ही रे आवय बापा आसता म्हणल्यार आवय बापाय दी अशें न्ही आणि थोडे तसले बी उरतात घवागेच परिस्थिती बरी उरल्यार बी घो ते आवय बापा दिवू दिनात हा घवाचेर अवलंबन उरता म्हणून तुम्ही सांगतात परिस्थिती आणि घवाचेर अवलंबन अवलंबून उरतात पण हांव कितें म्हणटा खरें सांगचें म्हणल्यार एक नोकरी आशिल्ली एक चेडवान लग्न जाल्यार बी जो पर्यंत तुका आवय बापू आसा तो पर्यंत तो पगार तुवें आवय बापाय दिवूंकच जाय हाय कित्याक ती तुगेली बी जबाबदारी उरता आणि आवय बापायन केल्या त्रासाचे फळ म्हणून ती दिवची उरता हाय म्हणल्यार ते पहिले ते जिलेबीच्या ही जिलेबी ते परत उलटा परत उलटा गुंडेच उरता बरोबर आसा हाज्या खऱ्या बेस्ट हे उत्तर बरें आवडलें म्हाका खूब आवडलें म्हाका आवडलें तेका आवडील उरतलें श्यामल शरद बांदेकराक म्हाका तर आवडले हा तुम्ही सांगिल् न्ही दुसरे आवडू हाय सांगेल म्हाका आवडूकच जाय न्ही हय दुसरे कितें काय म्हणल्यार अभिषेक माळसेकर हां म्हाळेपोत किन्नर हां तो किन्नरच्यान त्याने प्रश्न विचारला हां हाज्या एक पेट भोगलो तर बाकी सगळे पेट कित्याक भोगता का खंय आमगेल पेट देवा शपथ तर कोणूय येयल्यार भक न्ही मरे हा हांव व्हरून सोडचें केलें ताका नाही तेणे प्रश्न विचारला हांव कितें सांगू तुमगेले पेट्याला एक पेट भकल नंतर बाकीच पेटी कित्याक भोगतात का म्हणून हाय उमजी भोगता उरतले आता नाजाल्यार तो एकलोच भक्ती तेजे बरोबर कोण ना म्हणून भक्ता उरतले साथी दिया साथ दिया म्हणून आतां आमी पळय शाळेंतल्यान भायर गायले हाय आमी शिकता आसतना आमकां शाळेंतल्यान बरोवन हाडून जाल्यार भायर घालताले हाय. आमी वाट राखताले भितरल्यान आनी कोण भायर येता का म्हणून हाय. म्हणजे आमकां सांगात कोण जाय न्ही नाल्यार दुसरे दीस तरी कोणा दुसऱ्याकडे वायट करून भायर जावन घेवचे प्रयत्न करता येईल हय तशें म्हणून ते पेटो एकलोच भोव मारता न्ही तो ताका एकल्याक कित्याक बेजार दिता ताका साथ दिया ताका सांगात दिया म्हणून बाकीच पेटे भोव मारतात अभिषेक माळसेकर पेट्याले उत्तर मेळील उरतलें तुमकां हय आता आनी तितलेंच जर तर उत्तर आवडना जाल्यार देवा शपथ पेटे आयतर हरकत ना कित्याक भक्त काम आता स्वाती बांदेकर घोटणीबाग माजाळी हां कित खंय हेणे आनी इतलो सुंदर विचारला प्रश्न हां आजा हां बटाट वड्यात बटाट मेळटात
हा बटाट वडा बटाट मेळटात फोडले नंतर बटाट मेळटात मेळटात हय शंकरपाळात शंकर कित्याक मेळना का काय म्हाका बी आश येता पर बरे प्रश्न येतात स्वाती बांदेकर घोटणी बाग हय परत तेला भाजचेत बटाट वड बी तेलात भाजचो आनी शंकरपाळ बी तेलात भाजचेत न्ही परत तेल कटत मरे म्हाका एक सांग बटाट वड्यात बटाट मेळटात हाय शंकरपाळा शंकर कित्याक मेळना कित्याक मेळना म्हण तेणे हे पोर विचारता हाय बटाट्याचे वडा करता तुमी हाय शंकराचे पोळे कित्याक करतात शंकराचे बी वडा करा न्ही हाय शंकर वडा हा शंकर वडा करा तेतूच बटाट वडा शंकर वडा हाय तेतून शंकर मेळटा बटाट वडा केल्यार बटाट मेळटा शंकर वडा केल्यार तेतून शंकर मेळटालो बाय स्वाती शंकर पाळी पळय तुम्ही जाल्यार पळय बटाट वडासून शंकर वडा करचे प्रयत्न करा शंकर मेळटालो आज म्हणटा बटाट्यात तेतूत वडा आणि शंकरात तेतूत बी वडा वडा सोड नाकात हरकत ना आनी कितें आता पळय 15वे प्रश्न महेश माळसेकर मुन्नू गोवा म्हण दिल तेणे मुन्नू गोवा मुन्नू म्हण गोवा घातला हा नी तेगे नाव उरतले महेश माळसेकर मुन्नू गोवा हा हा आवडीन ताका मुन्नू म्हणटा आवडटले आयच्या काळाक शिक्षणाचे मौल्य कितें काय ना हं? शिक्षणाचे हे मौल्य आस पळय हे केन्ना कळटलें खबर आसा आज कालचे शिक्षणाचे आतां कालचे शिक्षणाचे मौल्य आनी हे कोरोना वयतले पळय तेन्ना ही पोरां सगळीं जाणां मॅट्रिका पास जाली 12वी पास जाली तुमगेलो पदवी पास जाली म्हणटा पळय आमी डिग्री केली म्हण हेमकां नोकरी वयता आसतना कळटलें हेजें मौल्य कितें म्हण घेवन नोकरी गेले तेन्ना हेमकां कितें कळना खंय रे विचारतले हेजे मुखार नोकरी वयता आसतना खंयच्या वर्सा तुगेलें मॅट्रीक जाल्लें हा 2020 सालांत कोवीड बॅच म्हणून दुकान उडयताले कोवीड बॅच म्हटल्यार एग्जाम जाल्ले बॅच हय हय हां परत विचारतले तुगेलें 12वी केन्ना जाल्लें 2021 सालांत कोवीड ते कितें सेकेंड पाळ दुसरे पाळ कितें म्हणटात सेकेंड वेव सेकेंड वेव बाजून घे परत येयले मागीर कितें तूं हा डिग्री केन्ना जाल्लो 2021 2022 डालडा प्लस डालडा न्ही ते डालडा प्लस ते डालडा न्ही डालटा हां डालडा प्लस डालडा न्ही हां डालटा प्लस म्हणल्यार ताका भाजून दवरले आनी मागीर आनी एक खंयचे येतले आनी 2022 2023 सालांत तेन्ना ते तुगेले ते ब्लॅक फंगस ब्लॅक फंगस हय कलर येईल ते कलर रोग येता काय होळी येता येलो फंगस खूब येईल आसा पळय ते न्ही हो रोगूच काय होळी का म्हण कितें सांगच्या जा कित्याक म्हळ्यार तुमी पयलीं लागून जाणटे पळय तुमी जाणवी आसात तुमकां कळूं जाय ते ह्यात कितें म्हण आनी येवचे पयलीं कशें कळटा म्हण म्हाका तें कळना हे तिसरे पाळ येतली दुसरे पाळ येतली हे येतले ते म्हाका दिसता हे येता आसतना येवचे पयलीं पत्र घालता का म्हण घेवन कोण हेमका हय सरकाराक आमी ह्या मुखाले अमूक म्हयन्याक आमी अमूक कडेन येतले हा तुमी मात्र आमगे तयार करा तो बीन बांदा म्हण कितें सांगू आजा आमी काय सांगू शकनात आनी हा म्हाका म्हणटा हे रोग येवचे पयलीं कळटा कशें आनी कळल्यार तुमी पयलेच कित्याक तेजी तयार करनात हय चिनान केल्लें आसा तेगेले चिन्ह खबर आसा म्हाका तेणीच केल्लें परत त्या चिन्ह म्हाका सांगना पण तेमी तेमगेले वॅक्सिन सगळें रेडी करून घेवनूच हे तयार केलें तेमी हय रे म्हण म्हाका हेच कळटे ना म्हाका बाबा तुमी कित्याच कितें येयला देवा आतां पोराचेर येतले म्हणटात म्हाजेचेर येवन गेले आता लास्ट प्रश्न हा लास्ट प्रश्न विचारचे पयले मात्र हा 2 मिनट उदक पिता हा भानगड कित्या जावप ही हे मी अशें करत निमित्यान जाता काय हाय सुरू जाले हे सांगू केलें तुका म्हाका एक सांग आजकाल हाय हे पेट्रोला रेट हाय तुका डिझेला रेट हाय तुका तांदळा रेट सगळी रेट वाडले म्हणून लोकाल बाबा भोग पडला हय हा लोक गौज मारतात पेट्रोला रेट खंय पावली 100 वयर पावली डिझेला रेट खंय पावली आजकाल तांदळा रेट खंय पावली साखरी रेट खंय पावली सगळं जाम भोग मारतात म्हाका एक सांग आज पर्यंत सोऱ्या रेट वाडले म्हणून कोणी भोग मारिला आसा सोऱ्या रेट खंय तरी स्ट्रायक जाल्लो पळयलें तुवें सोऱ्या रेट कितलीय जाल्यार बी लोक घेवन पिता मरे गपचीप पिता काय ना तेम कितें आवाज करना सांग कित्याक सांगा आमी जर तर सोऱ्या रेट वाडली म्हणून आवाज केल्यार जर तर लोकां कळटे हो पिता म्हण फाल सकाळी सोऱ्या रेट वाडली म्हणून हाय जर तर व्हडल्या बो मारत हांव पिता म्हण कळटा मरे लोकां कळटा पेट्रोला रेट वाडल्यार तुमकां बोब मार दिसता हा सोऱ्या रेट वाडल्यार बोब मार दिसना गपचीप कित्याक पितात तो बी कितलो म्हारग सोर जाला बी पिता मरे पितात तो पळय तूं लोकाल मरे तकली कशी उरता म्हण घेवन विचार करूं सारको गोश्ट न्ही बरोबर राजा हा हय आजकाल आनी आतां हे येयला आज सगळ्याक ते वॅक्सिन
इंजेक्शन हा इंजेक्शन हय ते आता ते हेजे कोरोनाचे हय, रे कोरोना. ते दितात हय. ते दितात हाय सगळीकडे दिले हाय सगळीकडे हाय चौकशी केली आता आमगेला दिल नंतर लोकांना उलवणी कशी सांग कशें उरता आता शिवमोगात लोकांक ते इंजेक्शन दिले हय. तेमी कितें म्हणटा ते दिले नंतर थँक्यू सिस्टर हाय नर्साक म्हणले तेमी गेले थँक्यू हय, डॉक्टर हय. हाय त्यात बेंगळुरात जाऊ आणि मैसूरात दिले हय. तेमी म्हणटात थँक्यू डॉक्टर नाजाल्यार देव बरो करूं डॉक्टर म्हणले हय. तेमी गेले म्हण आमगेले कारवार तशें न्ही हां इंजेक्शन दित म्हटल्यार ते नर्से पळय ते रावले हां नर्से पळयले इंजेक्शन दिता म्हणून. पळयले मागीर म्हटलें इंजेक्शन दिलां तर हे इंजेक्शन घेईल कितले दिसान पिल्या जाता आजा तुमकां कशें अनुभव येयलो तो अनुभव न्ही हो पोर आजकाल करता हे म्हणल्यार तुमकां बाकीच काही फरक पण गेलो ना कितले दिसान हे घेईल कितले दिसान पिल्यार जाता म्हण हे विचारचे सोरो हेत त्यात हे तुमकां कळलं का म्हण घेवन हय आजा तशें तुमकां अनुभव भयंकर आसा तेजे कितें लोकांचेर कितें जाला काय जाला हय जालें तें जालें लोकांक उलणी कशें मनशाचेर मारता पळय हा हे शाला गुटलोन मारिली सोब हय हय कित्याक म्हण तुमी आमी स्टुडियोत येवन तुमगेलो हो अनुभव आमकां कळया कित्याक म्हण आमी बी आयकून घेवं जाय न्ही सांगा 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 म्हाका बी मरे घरा कडेन मागीर उतर कोण आयकनात गल्ल्या की जाणटे तशें 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 उरता पण आमी आयकतात आनी आमगे लोक बी आयकतात तशें म्हणत हांव येवप हिंगा हय पयर गेलो तो श्रीराम मांजरेकर ना हाय हां श्रीराम मांजरेकर तो हे गेल चेडो रे तो कंप्युटर बी संपला हांव कारवार गेलो तेन्ना मात्र थकल जाता रे तो म्हणलो तूं म्हाका मेळ्ळो बाबा खंय वयता आजा खंय वयता म्हणलो खंय ना पता आतां जाम जालो फिरू लागेल म्हाका ते गुळी बरोवन दिले ते घेवन वयतालो म्हणटा रे तूं यो बस बस म्हणलो आनी तो कंप्युटर तेगेले रिपेरी करते उरलो सम करते उरलो आनी हांव तेजे मुखार बसून रावलो म्हाका बी थोडे थोडे कळटा इंग्लीश हां हय बरें कळटा बरें म्हणल्यार पयलेच मुलकी शिकयली आमी हांव हे तरीके म्हणलो अरे बाबा श्रीरामा ते परत आर यू सुवर म्हण कितें विचारत रे काय चाललें कितें कंप्युटर रे तेतूंत परत मरे येता आर यू सुवर आनी ताका वयर रे प्रश्नार्थक चिन्ह सुवर हाय रे सुवर म्हणल्यार दुसरें जालें न्ही तेत रे हाय ताका चाललो आर यू सुवर म्हणू जायन न्ही तेणी हय हय कंप्युटर हय हय हाय म्हणलो ते आर यू सुवर कित्या म्हणट रे तो म्हणलो आजा इतले दिवस म्हण नाशिल मरे आज तूं हिंगेवन बसले नंतरच म्हणू लागला म्हणटा म्हाका सुवर न्ही ते आर यू शुअर ते शुअर का म्हणते कारण इंग्लिशान सुवर न्ही सुवर म्हणल्यार दुसरें जालें सुवर म्हणल्यार हो न्ही तो हय चिकलात चिखलातलो हा 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 तो पळय रे आनी तो बी म्हाका समजून सांगता का पळय ना सांगल ना पण तू यो बशिल्याक जालो म्हणून आजच फर्स्ट टायम तू येवन बसलो नंतरच म्हणटा मरे ते म्हणटा म्हाका तो म्हणल्यार तो मनात म्हाका फाटल्यान मान घेवन हात दवरतलो तो शालात शाला उठलो न्हू फाल्यां येवन बसता तुजे कडेन फाल्यां मी म्हाका वचूं जाय कारवार आनी तुमगेलो अनुभव कितें सांगचे आसा काय लास्ट प्रश्न अनुभव अशें काय ना लोकांक सांगचे इतलेच लास्ट एक प्रश्न आसा अनेक प्रश्न आसा तेजे पयलीं सांगता लोकांक ना मागीरच सांगया तूं प्रश्न हाय हा 16वे प्रश्न हा बरे मनशान आमगेलोच तो मनीस गौरीश गोसावी भैरा गौरीश गोसावी भैरा हा कितें विचारलें तेणे कितें आजा पावस पडल्यार बेबे कित्याक रडतात का म्हण कितें जालें पावस पडल्यार बेबी कित्याक रडटा काय म्हणून सत्री ना म्हण आसतले भिजतल न्ही कोणाक बेब्या कडेन हय विचारता प्रश्न रे पावस पडल्यार बेबी कित्याक रडटा सत्री ना म्हण भिजतल म्हण बी रडटा जावं कोण बेबी सत्री आमचे कडेन सत्री ना पावस येवं लागलो म्हण रडटा तेमी आनी कितें सांगता गौरीश बाय सत्री एक हांडी बेब्याक तुमगेले आजू बाजून बेबी उरल्यार थोडे सत्री हांडी तळ्यात बेबी उरल्यार ताटपत्री घाला वट्ट तुगेले बंदच करा बेबी रडना पळया आनी तेज नंतर बी रडले दुदा बाटली उडया बरोबर आसा पितेरो म्हणून हय आजा प्रश्न सगळे जाले हय हाय आतां आमगेले प्रायज दिवचे बी बंद जाले न्ही ते हाय ते बंद जाला म्हणल्यार ते आमकां पर ना न्ही हाय तेमी दिते ना न्ही हाय तेजे खातीर हांव कितें म्हणटा हेंच्यान बंद करया कोंकणी भाशेंत लोकांदो कारवारच्या लोकांदो आनी कोंकणीचेर माय आशिल्ल्या लोकांदो इतर लोक बी कोंकणी भाशेक मानतात मानतात बरें मानतात आनी सगळे भाशेचेर बरें प्रेम करूं जाय कित्याक सगळे भाशेंत एक एक गोडी उरता गेले एक एक संस्कार उरता संस्कृती उरता सगळे भाशे शिकून घेवन सगळे भाशेचेर प्रेम केल्यार ती मजात मजा काय म्हाका 5 भाशे कळटात हाय खंयचे हां खंयचे म्हाका मलयाळम कळटा मलयाळम कळटा आनी हांवें उलयलां तेमकां कळना इतलेंच
मल्याळम तुमकां कळटा म्हाका कळटा तुम्ही उलयल्या मात्र तेमकां कळना कळना. मल्याळी लोकांक कळना तेमकां कळना. म्हळ्यार भारी मल्याळम म्हाका अशे 5 भाशे कळटात तशें म्हण म्हणटा कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा आनी बरें रावा सुरक्षीत रावा आनी ते वॅक्सीन कितें येयला पळय हाय वचून घेवन तुमी घेया घेयनात तर रावनाकात हे वॅक्सीन म्हटल्यार कितें जालें खबर तुका त्या वॅक्सीन म्हणटा याद येयली सांगा सैरीक एक चेडूं पळयलो जाल पळय आता कित्याक सांगता तुका हांव पयले हे वॅक्सीन फस्ट येईल तेन्ना कोणाकच आवडलें ना आवडला हे नाका म्हणले आता सैरीक गेला हे चेडू नाका ते चेडू नाका म्हणटा पळय मागीर वय वयता मागीर कितें जाता सांग कोणी मेळ्ळ्या पुरो जाता तेन्ना चेडू मेळना आतां वॅक्सीन मेळटे ना खंयचे चेडू जावं आता लग्न जातालो म्हणून कशें करून तरी हांव लग्न जातलोच म्हणल्यार चेडू मेळना तशें हे जालें हे वॅक्सिना जाल तुगे पहिले इंजेक्शन दित म्हटल्यार नाका नाका म्हण धांवत आशिल्ले धांवताले आता घे जाय म्हटल्यार बी मेळना मेळना तशी परत जाल्यार म्हण तुमी घेया सुरक्षीत रावा मास्क घालून फिरा आनी आतां पोराचेर ते कितें ते येते आसा पोराक सांबाळ घेवन दवरा कित्याक म्हटल्यार पोर ही आमगेली मुखाल आमगेली पिळगी ही वाडूं जाय आनी पोरात देवा समान म्हणटात तशें म्हण घेवन आनी हे आजा संडे प्रोग्राम तुमी पळयत रावा आनी कारवार न्यूज कोंकणी हे सोडनाकात आनी तुमकां सगळ्याक मुखार लायतारे आमी मेळ्या म्हणटात कित्याक म्हण ह्या चॅनलाचेर तुमगे सगळे लोकांक आशिर्वाद उरूं जाय तशेंच आज आमचे मुखार गजानन नायक येयल्याक खूब बरें दिसलें आनी तुमी येते रावा आनी बरे नवीन लोक व्हड लोक तुमचे असले कलाकार लोक आमगेल्या स्टुडियोत येऊ आनी आमगेलो हो प्रोग्राम आनी वाडू आनी तशेंच लोक आमगेले प्रेक्षक लोक बी वाडू आनीक तेमकां सांगया म्हण ते तुमी पळयतात सगळे जाण ते हे करना मरे तेमी साहेब न्ही ते करा कित्याक म्हळ्यार पळयत लोक खूब जातात करतले ते कमी जाती आसात आनी म्हाका हे दिया हे म्हटल्यार हे न्ही हा ते बेल आयकॉन हे रे ते कितें म्हणटा ताका लायक करा हे थोडे लोक दितात मागीर बरे लोक ते एकदम हृदयातले लोक उरतले म्हाका ते हे दिवचे ते दिते रावा कित्याक म्हटल्यार पयलीं लागून सांगला निंदकाचे घर असावे शेजारी निंदकाचे घर असावे शेजारी तसले लोक ना जाल्यार बी हांव बी कितें चूक करूं म्हाका तेमी सोदून काडते रावू आवड ना जाल्यार ते मातशें दिते रावू अशें म्हणटात म्हळ्यार केन्ना एक पार्टी उरनी ऑपोजिशन म्हणजे एक उरतातच न्ही उरूकच जाय ते उरल्यार मजा आसा हांवें सांगिल्लें खरें म्हणू शकना न्ही ते कोण अशें करता पळय तेमचें बी बरें जावं सेम हांवें गेल्ले पट्टी बी सांगला आतां गोरवां गेल तूं कितें म्हणून वयता खर्ची लागतलो म्हणून वयता कितें वयता तेन्ना कितें लागता कोचको बी लागता ते कोचको म्हणून समजून घेवचें आनी कांडूडे इतलेंच करचें बरें कर रावा सांबाळ घेवन रावा सुरक्षीत रावा आमगेले चॅनल पळयते रावा मुखार लायताना मेळ्या म्हणल्यार सगळ्याक देव बरो कर कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.